तुम्ही आमचे पोस्ट्स पळयतात आणि आमी जे कितें करपाक तुमकां जर दिसता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जायत्यो गोष्टी आमी एक फास्ट ट्रॅकार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केल्या. एक म्हणजे गोंयान आमी पयलींच्यान केन्ना केन्ना तुमकां दिसता की आमी अवेरनस आनी बाकीच्या गोश्टीचेर लक्ष दिना. आमी आमचे मदीं एक वेगळ्या तरेन एक टीम करून आमी एक गोश्ट आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. सेव फ्रॉग कॅम्पेन म्हणून आमी आतां इनिशिएट केल्लें आसा. मॉन्सून येता तेजे अवेरनस फस्ट ते क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले म्हणून सांगले म्हणून जावचें ना. ते कित्याक हात लावपाचें ना, तेजे कितें फायदो आहा, एनवायरमेंटली आमकां इकोसिस्टम कशें आमकां मेंटेन करपाची गरज आहा, हे सगळ्या गोश्टीचेर आमकां लक्ष दिवन सेफ फ्रॉग कॅम्पेन म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी इनिशिएट करता. आमी लोकल बॉडीज कडेन एंगेज करून खंय खंय आमकां दिसता की हॉटस्पॉट्स आहा जे खंय ह्या गोश्टी घडटा ते सगळे गोश्टी आमी योग्य तरेन अवेरनस करून ते प्रोटेक्शन एक वेगळें, कारण इट इज अ प्रोटेक्टेड स्पिसीज आनी ते कांयच करूंक शकना. हे वेगळ्या तरेन लोकां मदीं व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी करता. प्लांटेशन टू बी टेकन अप वायजली बाय विदाउट डिस्टर्बिंग नॅचरल वेजिटेशन एंड ग्रासलँड्स. पयलीं सारके आमी जे कशे फक्त झाडां आनी कलमां दिताले ते कलमां बिलमां दिवपाची गरज ना म्हणून हांवें सांगलेलें आसा. हें म्हाजें सजेशन. कदाचित कोणी जर विचारल्यार इफ टुमॉरो समबडी आतां नमिताची कॉन्झर्वेटर फॉरेस्ट आहा तिच्या अंडर 2 DCF आहा. आयज जे आमी अर्बन फॉरेस्ट्री जे म्हणटा ते आमचे फ्रजेला रावजन आमकां सजेशन केल्लें की हें करपाक जाय. नमिताजी आतां कॉन्झर्वेटर फॉरेस्ट आहा जे तेजे अंडर 2 DCF आहा. वर द 2 DCF अंडर नॉर्थ एंड सावथ DCF तिका रिपोर्ट करतले. सुजीत डोंगरे आहा आनी राघवजी आहा आनी PCF आहा. PCF आमचे तांकां अनुभवी अशे PCF आमकां गोंयान गावल्या. आनी हे सगळे आमकां वेगळ्या तरेन आमी हे प्लांट मियावाकी फॉरेस्ट आतां सनसोडो पळय दिगंबर कामत बरोबर ते गेल्ले आनी आमी हे सगळे 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमी ते इनिशिएट करतले. सो बेसिकली वॉट यू नीड टू डू इज फ्रॉम अ वेस्टलँड यू नीड टू क्रिएट दॅट अर्बन फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट. वी वॉन्ट टू टेक इट. जी सुद्धा वील फंड इट. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी अर्बन मिनिस्ट्री दोन्ही म्हाजे कडले असल्यान हे सगळे गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. आयज तुमकां एक इन्सिडंट तुमी हायलायट केल्लो आसा तेज्या खातीरूच मेनली आमी मिटींग घेतलेली. एक म्हणजे ते पॉप्युलेशन ऑफ क्रॉकडायल्स टू बी सर्वेड आनी पॉप्युलेशन ऑफ क्रॉकडायल्स आनी बोर्ड्स आमी डिपार्टमेंटाक आमी ठरयल्ले आसा की घालपाक आनी लोकल बॉडीक अवेरनस क्रिएट करपाक की बाबा हांगा क्रॉकडायल्साची उपस्थिती आहा. आनी जे तुमी कारांबोलीम लेक पळयल्ले आसतले व्हडले सायजचे क्रॉकडायल बरे आमी सगळे कडेन जे खंय आसा ते आमी हायलायट करून मॅपींग करपाक आमी डिपार्टमेंटाक आदेश दिला. डिपार्टमेंट फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर ते योग्य तरेचे मॅपींग करून थंय लोकल बॉडीज कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां ते अवेरनस हे करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. आमी आमच्या ऑफिसरांक बी आमी सजेशन दिल्या की स्पॉट इन्स्पेक्शन आनी फॉरेस्टान चॅकींग आनी वेगळ्या तरेचे एक वातावरण तयार करपाची गरज आहा. फॉरेस्ट ऑफिसर्स सक्रीय आहा आनी ते योग्य तरेन फिल्डान वचून आमचे फॉरेस्ट मॅनेजमेंटान वेगळ्या तरेन दृश्टिकोनान फुडें वचपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो. तुमकां जर दिसता केन्ना केन्ना की फॉरेस्ट मिनिस्ट्री कितें करता ते म्हणून सांगपाक म्हणून आयज प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतल्या. त्याच बरोबर कांय डिसिजन घेवपाचे आहा ते बी हांव सांगता. ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह आनी अर्बन मिनिस्ट्री हे आमी दोगूय हे मिनिस्ट्री आमचे जे आहा फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री कित्याक, कारण अर्बन फॉरेस्ट्री आनी अर्बन फॉरेस्ट तयार करपाचो कॉन्सेप्ट आयज सिंगापूर सारक्या देशान टेम्परेचर त्यांनी देंवोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. वर्टिकल फॉरेस्ट. कांय लोकांक वर्टिकलाचे फॉरेस्टाचे कॉन्सेप्टूच खबर ना आनी म्हणून तुमकां परत सांगता की वर्टिकल फॉरेस्ट म्हणजे कितें. आयज आमी खंय हायर FSI जर दिल्यार तुमकां परत सांगता वर्टिकल फॉरेस्टाचेर भर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. अर्बन एरियार एंड सिटीन बी आमी वर्टिकल फॉरेस्ट जे खंय आमी पळयता. समजा एक विचार करा तुमी पाटो सारकी एरियान जर आमी जर वर्टिकल फॉरेस्टाचो कॉन्सेप्ट जर आमी इंट्रोड्यूस तेन्ना केल्ले तर तुमकां बिल्डींगचे ऐवजी बिल्डींग बरोबर ग्रीनरी बी दिसपाचो आमी दे वूड हॅव बीन एन एफर्ट टू सी दॅट इज स्पेसिफिकली डन. बट इट इज नॉट जस्ट तुमकां जर दिसता की जनाल्याच्या भायर कुंड्यो दवरल्यो म्हणून अर्बन वर्टिकल फॉरेस्ट म्हणून तशें ना. ते वर्टिकल फॉरेस्टाचे पॅरामिटर्स आनी वेगळे तरेचे कन्सेप्ट आहा. एंड वर्टिकल फॉरेस्टाचे परमिशन आतां सगळे प्रोस्पेक्टिवली आमी ऑलरेडी आमी बरोवपाक हांवें टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आसा आनी अर्बन डेव्हलपमेंटान बी चालू केल्लें आसा की बाबा हे सगळे जे कितें गायडलायन्स आहा ते गायडलायन्स फॉर 300 FSI and 250 and above फायनल ऑक्युपन्सी वोंट बी गिवन अनलेस यू इंटिग्रेट इट. एंड आय एम गोइंग टू पुट वन ऑफिसर फ्रॉम माय नोडल ऑफिसर इज ऑल्सो there and I am going to ask that particular parameters which is there. I think Sujit, we have already those parameters have to be Praveen Raghav. All of them will sit down and submit it to PCCF, and I will put Namita, who is the conservator of forest, to verify
So forest department will have a role to actually certify whether that is comes categorizes under the vertical forest or no. So that way we are trying to see how to move forward. तुमकां जर दिसता की सादेपणान हांव सुट्टलो तशें ना तें. आमकां बिल्डींग बी आयल्लें जाय, त्याच बरोबर आमकां ग्रिनरी बी वाडलेली जाय. आनी ग्रिनरी कित्या खातीर? कित्याक मागीर एक इकोसिस्टम वेगळे तरेचें जातलें आनी टेम्परेचर कंट्रोल बी एक वेगळे तरेन आमी वातावरण बी एक वेगळे तरेचें आमी पळयता की वेदर चेंज आनी क्लायमेट चेंज हे सगळे गोश्टी चर्चेक येता. हे वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जे कोण आतांच हांव हिंट दिता की तूं 250 FSI घेवन रावल्यात, जे कोण बांदतात त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि अर्बन डेव्हलपमेंट आणि टाउन प्लॅनिंग कडेन मेनली त्यांनी कन्वर्सेशन चालू करपाक जाय की आमकां जर ऑक्युपन्सी फाल्यां तुमी दितले तर ऑक्युपन्सी दिवपाक तुमकां कसले क्रायटेरिया फुलफील करपाक जाय हें आमी घेतलेलें आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान देशाचे प्रधानमंत्रीची एक इच्छा आशिल्ली की वॉटर बॉडीज आनी ते स्कीम बी आयिल्ली वॉटर बॉडीज वाडोवपाची गरज आसा. आनी आतां सोलो बेस्ड वॉटर बॉडीज काय आमी कशें आमी वॉटर बॉडीज आमी वाडोवंक शकता, जे आमी संख्या जे आसा ते आमी वाडोवपाचें आमी आयज डिसिजन आमी घेतलेलें आसा आनी ते आमकां घेवन फुडें वचूंक जाय. त्याच बरोबर हे वॉटर बॉडीज केल्या म्हणजे ताका एक वेगळे तरेची स्टेबिलिटी आनी इकोसिस्टम वेगळे तरेन मेंटेन करपाचो आमकां एक संदी गावतली. आमी आयज बी डिसिजन घेतल्या की 15 दिसां भितर आमी आमचो फुडलो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलें. पॉप्युलेशन एंड इकॉलॉजिकल स्टडीज ऑफ हायर एनिमल्स इन्क्लुडींग लेपर्ड एंड इंडियन गोर हे आमी आतां ठरयल्लें आसा की तेजी एक स्टडी करपाची गरज आसा. तुम्ही पळयता की लेपर्ड जेन्ना आतां चर्चा भरपूर डिटेलान जाली की लेपर्डाचे जेन्ना हांगाच गोंयान न्हू बाकीच्या राज्यान बी आमी पळयता की जे खंय लोकवस्ती आसता तेजे लागींच लेपर्ड रावता आनी लेपर्डाचो प्रेजन्स आसता. गोंयानूच न्हू, जे ब्लॅक पॅन्थराचो एपिसोड जालो खरें म्हणजे इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स, पूण आमकां तें गावना कोणी मारलें आनी कशें तें एक्सिडंट जालें आनी ताका जे तरेचो मार बसलो. आनी हेज्या खातीर आमकां वेगळे तरेचे आतां मुख्यमंत्री कडेन बी चर्चा करून आमी आतां PWD कडेन बी पत्र बरोवपाचें आहा की ह्यो सगळे वायल्ड लायफ एरियान हे क्रॉसिंग जे जाता ह्या किलोमिटराचे वयर तुमी वचपाचें ना म्हणून ते मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी चर्चा चालू जाल्या. हे लेटर आमी तांकां धाडटले, ते मागीर इन्स्ट्रक्शन PWDक दितले, तेजे नंतर ते बोर्ड ते घातले वयतले आनी ते बेगीन आमकां करपाक जाय. ह्युमन एनिमल रिलेशन्स एंड लोकल कन्जर्वेशन एफर्ट्स हेजेर बी आमी चर्चा केल्या आनी हे बी आमकां फुडें व्हरपाक जाय. हे फक्त चर्चेक म्हणून आयज न्हू, आयज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमी आमी परत सांगता तुमी आयज देशान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें क्रिटिसिजम बी येता आनी जे तुमच्या माध्यमांतल्यान जे कितें म्हायती आमी लोकां कडेन आमी दिवंक शकता हे एकदम म्हत्वाची गोश्ट. तुमी जेन्ना क्रिटिसायज करता तुमकां आतां दिसूं येत की केन्ना केन्ना आमकां क्रिटिसिजम आवडना, क्रिटिसिजम तुमी केलें तशें कांय ना. तें तुमचो अधिकार आहा. तुमी जे आमचे हायलायट करतात त्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. फॉरेस्ट फ्रॅगमेंटेशन अँड स्टेटस ऑफ एनिमल कॉरिडोर्स. आयज कांय लोक आनी कांय म्हणटात की हो कॉरिडोर आहा म्हणून. खंय मॅप केला? कोणाक खबर आहा खंयचे कॉरिडोर खंयच्यान कोण वयता आनी खंयच्यान वायल्ड एनिमल खंयचे मुवमेंट टायगराचो खंयच्यान मुवमेंट जाता, कशें जाता, हेज्या खातीर एक खंय तरी डॉक्युमेंटेड एफर्ट आसूंक जाय आनी हे डॉक्युमेंटेड एफर्ट आसपाक जाय म्हणून आमी ते आयज सुरू करता. फॉरेस्ट फ्रॅगमेंटेशन अँड स्टेटस ऑफ एनिमल कॉरिडोर आनी एस्टॅब्लिशमेंट. आयज पर्यंत आमचे कडेन हॉस्पिटल फूल फ्लॅज ना आनी म्हाका तरी दिसता की खंय तरी आमकां ते ऑन बोर्ड आमकां बऱ्यापैकी हॉस्पिटल प्रपोजल आमी मुख्यमंत्री कडेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आहा. आनी त्याच बरोबर NGOs चरण देसाय बी तेजे आयकतालो हांव. ते चरण देसाय बी बरो आहा, तो उलयता आनी ते इनवॉल्वमेंट आहा, पूण जाय ते NGOs आमकां ऑन बोर्ड घेवपाक जाय. ते ऑलरेडी आमचे डिपार्टमेंट आनी नवीन कुमार ते आतां ते ऑलरेडी तेंचे चर्चेक ऑलरेडी हाडलेले आसा. म्हणजे ऑन बोर्ड जर NGO आमी घेतले तांकां जर जागो बी जाय तो जागो आमी दिवंक शकता आनी जागो दिवन मागीर आमी खंयचीय मेडिकल एमर्जन्सी काय रेस्क्यू आमकां करपाक जाय, वायल्ड एनिमलाक ह्या तरेचें सिच्युएशन आयल्यार आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणून तांकां आमी तेंको दिवन ते फुडें व्हरूंक शकता. ते SOS म्हणून एक कंपनी आहा, ते बेंगलोरची हांवें अनावन्स ऑलरेडी ट्वीट केल्ले, ते फाल्यां येता. तेंचे कडेन फाल्यां आनी कांय एनवायरमेंटलिस्टाक कन्जर्वेशन स्पेशलिस्टाक घेवन आमी बसोवन आमी हे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा की एक रॅपीड रिस्पॉन्स टीम आनी हे रेस्क्यू एंड रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स आमी ठरावीक आमचे वायल्ड लायफ सेंच्युरीन आमी थंय तेजी उपलब्ध आमी करून दिवपाक जाय म्हणून हे आमी पावलां आमी घेतल्या. आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की हे आमी काम करता, आमचे कडेन बरे ऑफिसर्स आहा आनी ह्या ऑफिसरांच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑफिसरान फिल्डान वचून ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आयज क्रोकोडायलाचे तुमी इन्सिडंट पळयला, ही इन्सिडंट परत जावं न्हय
म्हणून आमी ऑलरेडी मॅपिंग करून क्रोकोडायलाचे पॉप्युलेशन एंड प्लस क्रोकोडायलची उपस्थिती खंयचे लेक्स आनी खंय आहा ते आमी योग्य तरेन ते लोकांक अवेअर करून दिवपाची गरज आहा आनी लोकल बॉडीजांक आमी आयज त्या पेशंटाचे फॅमिलीक हांव बी वचून मेळटलो, पण त्याच बरोबर डीनाक गोवा मेडिकल कॉलेजान हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान जर ट्रान्सफर करपाक जाय जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजान जर कितें डॉक्टर्स थंय धाडूंक जाय ते पेशंटाक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आनी सगळ्या गोश्टी फुडें व्हरपाक जाय. वाघेरीचे खूब प्रश्न येतात. वाघेरीचे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करपाचें म्हाज्या मनान चल्लां आनी ह्या तरेचे जे दोंगर बी जे आहा आनी केन्ना तुमी म्हणटा न्ही विकले म्हणून दोंगर, राण्यान विकले म्हणून दोंगर म्हणून राण्यान विकले म्हणून राण्यान विकूंक ना कितेंच. म्हाजे स्वताची प्रॉपर्टी न्हू, म्हाज्या बापायचे शेअर आहा आनी ते शेअर आसले तरी बी त्याच दोंगराक आमी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून खंयच कन्स्ट्रक्शन ना. आयज एक FIR एक अमित राणे म्हणून तेजेर FIR फायल करपाक ऑलरेडी डायरेक्शन आमी दिल्लें आसा. खंयचे इलिगल रस्ते बिस्ते दोंगरा भितर व्हरतात हे अलाव आमी करचे ना. आनी फक्त वाघेरी म्हणून न्हू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नाल्यार वायल्ड लायफ सँच्युरीची बॉर्डर त्या थंय देगे पर्यंत हाडपाचो आमचो प्रयत्न आमचो चालू केल्ले आसा. म्हणून तुमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हायलायट तुमी करूं शकता. आयज एक लक्षांत घे, नाल्यार कोणी म्हणटलो कोण तरी यू मस्ट बी रिमेंबरींग अरे विश्वजीत राणे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर जालो काय म्हणून विकले म्हणून ते. अरे विकूंक ना. म्हाजो बापूय तो तसो तो सामको स्टिंजी फॉरेस्ट जमीन बाबतींत. तो 1 इंच दिवपा ना कोणाक. आयज पर्यंत केन्ना तेणी कन्वर्ट आपली जागो करूंक ना काय कितेंच केलें ना. पूण त्याच बरोबर फॉरेस्टाचो चडांत चड टायम तोच मिनिस्टर आशिल्लो आनी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आनी हे सगळे गोश्टी रिजर्व फॉरेस्ट तेज्या टायमान तेणी केल्ले आसा. आनी इवन काणकोणचे पेरिफेरीन आयज युकलिप्टस झाडां ते तेणी तेन्ना लायिल्ले. तेजें कितें करूंक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान, तेजो प्लॅन कितें आहा म्हणून कन्झर्वेटर फॉरेस्टाक आमी सांगलेलें आसा एक फुडल्या आमी मिटिंगेन आमकां टू गिव अस अ कॉन्क्रीट प्लॅन एज टू हाव टू रियुटिलायज दॅट लँड, वेदर दॅट युकलिप्टस ट्रीज आर रिक्वायर्ड or what is the best way forward to see that we are able to come up with a comprehensive plan in terms of conservation and protect that area also. आयज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाघेरीचे तुम्ही भरू शकता. 2 म्हाज्या मनान गोश्टी चल्ले. एक म्हणजे वायल्ड लायफ सँच्युरीचे बाउंड्री भितर हाडप नाल्यार ताका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेअर करप. आनी हे खंय खंय तुमी म्हणटा न्ही स्लोपी एरियाज हे सगळे प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून आमी डिक्लेअर आमी करपाचे मार्गार आहा. सॉल्ट पॅन पासून आमी प्रणव राघव जी हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा ते अरुण मिश्रा कडेन उलयतले आमचे सेक्रेटरी टावन प्लॅनिंग आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे ऑलरेडी इनिशिएट आमी करपाचें आमी ठरयल्लें आसा की 3550 मॅनग्रोव प्रोटेक्टेड मॅनग्रोव म्हणजे एका कॉन्झर्वेशन वॉट इज दॅट वर्ड मॅनग्रोव रिझर्व आमी डिक्लेअर करपाचें हें आमचे मनान आसा सद्या. पूण ताका एग्जामीन करपाचें काम चालू आहा. म्हणजे तुमकां बेश्टें सांगपाक की हे सगळे गोश्टी आमचे वेगळ्या तरेन आमचे चल्ल्या. आयजच्या मिटिंगेन आमी ठरयलां की प्रायवेट फॉरेस्टाचे 850 सुमार व्हेरिफिकेशन जे उरल्या ते 480 480 कितें व्हेरिफिकेशन करपाक जाय ते बेगीन करा म्हणून सांगलें. सुप्रीम कोर्टान म्हाका दिसता आनी 4 म्हयने दिल्या आनी ते रिपोर्ट सोमतो फायल करा. बिकॉज तो भूत आहा एक इट्स लायक अ यू नो हँगींग सोड ऑन आवर हेड. आनी जे खंय जस्टीस कोणाक जावंक जाय ते विदीन पॅरामिटर्स कितें आहा ते पळोवन तांकां बेगीन ते रिपोर्ट फायल करपाक आमी सांगलेलें आसा. हे वाघेरीचे तुमी बरू शकता की प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नाल्यार वायल्ड लायफ सँच्युरीची बाउंड्री आमचोच तालुका ते भितर त्या वाघेरी पर्यंत तो हाडपाचो आमचो प्रयत्न हो चालू आहा. आनी जे खंय आमकां दिसता की प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आनी दोंगरा जे आहा एंड जे स्लोपींग एरियाज जे आसा ते रूल खंय तरी टावन प्लॅनिंगान मॉडिफाय करून आमकां ते प्रोटेक्टेड एरियाज म्हणून आमी डिक्लेअर करपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड हँड इन हँड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टावन प्लॅनिंग बरोबर काम करतले. म्हणजे आमकां खंयच अशे एक्टिविटी आमी दिवचे ना जे कन्स्ट्रक्शन स्लोपी एरियाचेर काय खंय आमकां दिसता की फुडें वचून इकोसिस्टम इम्बॅलन्स जातले ते आमी अलाव करचे ना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज आमचे मिटिंगेन ठरयल्या. PCCF आमचे एक सिनियर ऑफिसर आहा, खूब राज्यान तेणी सर्व करून आयिल्ले आसा. तांकां फूल फ्रिडम हांवें दिल्लें आसा काम करपाक. तशेंच प्रवीण राघव आहा आनी नमिता जी आमचे टीम पूर्ण लेडीजूच दिसता. एक सायडीक हांगा बसल्या फ्रेझल अरावजो, एक सायडीक नमिता जी बसल्या ती कॉन्झर्वेटर प्रमोट जावन एंड प्रमोटेड एट अ व्हेरी यंग एज. And I feel that they should take the liberty of working and doing something very positive for the state, and I'm confident that they will take it forward. सुजीत कुमार डोंगरे त्यांचे काम कन्झर्वेशनाचेर खूब आहा. ते बी काम करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बरोबर. त्यांचे ऑफिशियल ऑर्डर सगळे येतल्यो. पण त्याच बरोबर आमकां वेगळ्या तरेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चलोवंक जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री and town planning will work hand in hand. So that is what we have decided. So we will integrate and create a team, which we have already taken decision to prepare a team, and that team will work in an integrated manner with a agency called StudioPod, so that we are able to take things forward.
अँड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज. म्हणून परत सांगता, केन्नाय एक विचार करा तुम्ही सिंगापोरचं मॉडेल जर पळोवपाक गेल्यार तुम्ही एक विचार करा की आयज जर पाटो सारके एरियान जर आमी वर्टिकल फॉरेस्ट केल्यार म्हणजे एक सुंदरता बी वाडटा, टेम्परेचराचो बी एक वेगळ्या तरेचो इम्पॅक्ट ऑन पर्यावरणाचेर बी तेजो इम्पॅक्ट जाता. हे सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाक आमी फुडें सरले. इतकेंच हेच इश्यू आशिल्ले. आनी वाघेरीचे तुमी बरोवंक शकता की वायल्ड लायफ सँच्युरीची बाउंड्री भितर हाडटा म्हणून विश्वजीत राणे ते हाडपाचें थरयल्लें आसा. ते खंयच इल्लिगल एक्टिविटी आमच्या मतदारसंघात तालुक्यान काय खंयच्याय तालुक्यान जावपाक दिवचे ना. प्लस आमी आयज डिसिजन घेतला की सगळे सॉमिलाचें ऑडिट करपाक जाय. खंय न्यूज आयला की बाकीचे टीक इल्लिगली हाडटा ते भितर बाउंड्री भितर केन्ना केन्ना हे जावयेत. आय एम नॉट सेइंग इट इज हॅपनिंग, बट आय एम सेइंग इट इज बेटर दॅट फॉरेस्ट ऑफिसर आर गिवन फूल लिबर्टी टू ऑडिट द सॉमिल्स अँड चेक वॉट इज ॲक्च्युअली हॅपनिंग अक्रॉस द स्टेट. ना ते विकपाक दिवपाचें ना, ते कोणाक विकूं शकना, ते कोण थंय डेवलप बी करूं शकना. कित्याक ऑलरेडी इट कम्स अंडर इको सेन्सिटीव झोन. सो खंय कन्स्ट्रक्शन पण कोणी थंय इल्लिगल एक्टिविटी ते केल्या ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन घेतले. आयज बी आतां FIR फायल केले. स्लोप एरियाज जाता बांबोळे सायडीन सगळे स्लोप एरियाज कन्स्ट्रक्शन अशेंच एक दीस प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुका आयडेंटिफाय करून मॅपिंग करून तुका हांव सर्वे नंबर वायज दिता. जशे आमी 3500 सर्वे नंबर आमी मॅनग्रोवचे आमी एक मॅनग्रोव रिजर्व करपाक घेतल्या, त्या तरेन ह्या तरेनूच हे सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे ते सांगून जायना न्ही, अचानक एक दीस येवन ते डिसिजन घेवन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. ते म्हणून फाल्यां मिटींग घेवन तो कन्जर्वेशनिस्ट आयिल्लो आसा ते चालूच आमच्या. आतां हे सगळे तुमकां पॉयंटर्स जे दिल्या हेजेर काम आमचें चालू जातलें, पण तुमकां टायम टू टायम आमी ब्रिफींग करून आमी सांगतले. खंयचे ते मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेजेरूच मागीर, कारण मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या शिवाय तेजेर स्टेटमेंट करप योग्य जावचें ना. म्हाका तरी दिसता की आयज ज्यो दर गावता ते ह्या तरेचे दर आसूंक जाय जे खंय मनशाक कॅज्यू प्लांटेशन घेवन फुडें वचपाची इच्छा आसूंक जाय. जर तेका कमी दर गावल्यार तो मागीर इंट्रस्ट तेजे कमी जातले. आनी म्हणूनच खंय तरी एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून मागीर मुख्यमंत्रीचे कितें विचार आहा ते समजून घेवन मागीर त्या तरेन त्या दिशेन पावलां आमी व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तेजेर हांव एकटोच थंय डिसिजन घेवं शकना न्ही. तेजेर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतले, मुख्यमंत्री आसतलो, हांव आसतलो, आनी त्याच भायर जे खंय एग्री इकॉनॉमी जे आसा ते ठरावीक MLA तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करपाची गरज आहा. आनी चर्चा केल्यार ते योग्य ते डिसिजन ते घेतले. मिनिस्टर करमळे जे लेक आसा न्हू थंयसर ते क्रोकोडायल पॉप्युलेशन वाडटा कारण खुबशे कडेन धरलेले हाडून थंय सोडटात. सो हेजेर कशी कितें बंदी? ते अभ्यास मॅपिंग करपाक लायले. ते वाडल्या म्हणून आतां हांव कसो सांगू तो कशें वाडले ते. आतां तूं म्हणटा ते आतां तो म्हणटा ते तो ना आयक एकूच ना आयक ते प्रत्येक ना म्हणू आसूं येत, हांव ना म्हणना, पूण कितें आहा की आतां सायटींग्स बी आतां हे क्रोकोडायलचे वाडपाक लागल्या. आतां तुमी करंबोलीम जर पळयल्यार सो ती सायज तरी पळयात तुमी सगळे कडेन. तशेंच दुसरे कडेन केन्ना केन्ना न्हंयचे वाटेंतल्यान आतां आमचे कारापुराची जी न्हंय आहा म्हाजेच प्रॉपर्टीक तेकोन केन्ना हांवें पळोवन आतां सायटींग जाता ते येता आनी थंय सायडीक थंय बसता. आतां हे खंय माउथ ऑफ द रिवर दॅट माउथ ऑफ द रिवर एक्चुअली ओपन्स टुवर्ड्स अमोना इट गोज. मैंने देखा नहीं, मैं इस बार गया उधर मंदिर में गया, उधर जाके देखा तो इट इज यू सी मॅक्सिमम नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स ऑन द शोर. हे त्यांची संख्या बाब वाडपाक तुमी जे म्हणटा न्ही आतां हें पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें काम कितें आहा. आयज जे एक लेडी गेल्ली ते कपडे धुवपाक तिका इन्सिडंट तो घडलो म्हणून आमकां तें मॅपिंग करून कितें कितें चल्लां तुमी जे म्हणटा ते वेस्टेज खंय उडयता ते सगळें लक्ष घालून योग्य तरेचे स्टेप्स एंड योग्य तरेचे ऑथॉरिटीक इंटिमेट करपाचो प्रयत्न आसतलो. ना हांवें म्हणूंक ना, हांवें सांगलां की आमचे तूं नाजाल्यार तूं हायलायट तेच करतलो. हांवें सांगलेलें आसा की म्हाजें मत आहा की योग्य तरेन प्लॅन करून आमी जे चर्चा केल्या आमी मॅडमीक जे सांगलां की कॉलेजाचे भुरगे स्कूल्स हांकां सगळ्यांक इनवॉल्व फॉरेस्टाची आवड येवंक जाय.
आनी जे खंय बेश्टे हांवें एक नाल्लाचे कवाथे वाडपाचें सॅपलिंग कोणी जर विचारले कवाथे दिवंक जाय काय हरकत ना, पूण त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान योग्य तरेन स्कूल शाळा वेगळ्या तरेचे कॉलेजीस ह्या भुरग्यांक म्हणजे फॉरेस्टाचें एक अटॅचमेंट डेव्हलप करपाक आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. हें म्हाजें मत इतलेंच आहा की भुरग्यांक फाल्यां तुमी खंयचेय फॉरेस्टाचे वायल्ड लायफ सँच्युरीन आमी जेन्ना वयता भुरगे पळयता वायल्ड लायफ पळयता ते एक आवड येवंक जाय. ते कित्या खातीर झाडां लावंक जाय हे सगळे गोष्टीक आमचे फॉरेस्टाचे DCF लेवल आनी आमचे ऑफिसर्स इंटरॅक्ट करतले भुरग्यां कडेन चर्चा करपाची गरज आहा. अशें झाडां लायल्यार हेचो इम्पॅक्ट असो पर्यावरणाचेर जाता. हे सगळ्या गोष्टी वेगळ्या तरेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करपाक जाय. खंय कोणाक वाटूंक जाय वाटल्यार म्हाका काय हरकत ना. हांव भुरग्यांक इन्वॉल्व करपाचो प्रयत्न आमचो आसूंक जाय. हेच म्हाजो एक उद्देश. तशें ना तें सगळे कडेन आमी योग्य कायदे प्रमाणे सगळें चल्लां. ते तुमी जशें म्हणटा तशें नसता. तें कोणी जर परमिशन ऑफिशियली घेतल्यार गायडलायन जे प्रमाणे घेतल्यार तर हांव कायदो असल्या प्रमाणे कायद्याच्या अनुसारूच वयता. म्हाका दिसना फॉरेस्टाचो खंयचोच ऑफिसर ती मॅडम भरपूर स्ट्रिक्ट आहा म्हाका दिसना ती दितली. आप देंगे बोल रे आप एक झाडा खातीर तिका प्रेशर आशिल्लो कितना हियरिंग हो गया एक पेड केली हिंचे एक झाड मारपाक म्हाका दिसना ती दितली परमिशन. एक झाड मारपाक इतलो हांगाच तुका हांवें सांगपाची गरज ना. तर फुडें तुमी आतां सगळं बोलून जाल्यावर तुमी आतां नाही त्रिसी म्हणजे तुम्ही गुगल वर्टिकल फॉरेस्टचे गुगल करा घेऊ सिंगापूर कन्सेप्ट तो आम्ही वापर. कारण बघा हायराईज जसं वाढतात हायराईजची बिल्डिंग जी वाढते त्याला एक ग्रीनरीचं कन्सेप्ट यायची गरज आहे. आणि हे पॉलिसी गव्हर्नमेंट जे आणते ते लोकांच्या हितात आणते. आणि आणलं म्हणजे तुम्ही विचार करा की एवढं सगळे बिल्डिंग जेव्हा येतात ते व्हर्टिकल फॉरेस्ट आणि ग्रीनरी वाढल्यावर काय हरकत नाही. तुम्हाला आनंद व्हायला पाहिजे. म्हणजे तो एक पणजे भोसलेकडे एक बिल्डिंग तशी एक आमकां दिश्टी पडटा खूब पोरणी बिल्डिंग तो सेम तेकाच रिलेटेड कसो आसा काय म्हणून कॉन्सेप्ट ना म्हाका काही आम्ही काय करू समर सीझन खूप कडे उजो लागता पळय सध्या ओके कंट्रोलान आमी मॉनिटर बी करता. रेप्टाइल्स खूपशे मरता पण म्हाका ही न्यूज काय आमकां जे कितें जाता ते रिपोर्ट येताच. म्हाका दिसना तशें कांय जालां म्हणून. ना स्पेसिफीक इन्स्टन्स असल्यार म्हाजे नजरेक हाडा. ना एक्शन घेवंकूच जाय. कित्याक तर कोणी तरी आतां ऑक्युपन्सी घेतली ऑक्युपन्सी पर्यंत तो दवरता तेजे नंतर म्हणून हांवें प्रपोजल घातलें की व्हडली फायन आमकां घालपाक जाय. पूण कितें जाता तें विकून एकदां जाल्यार मागीर कायदो तसो तर ट्वीक करचो पडलो. कायदो ट्वीक केल्यारूच मागीर आमी कितें तरी आमी एक्शन आमी घेवं शकता. तें तुका खबर आहा आनी म्हाका खबर आहा. हें आतां हांव मंत्री आतां जाला पूण तेजे पयलीं अशें चल्लेलें न्ही. पूण आतां ते वेगळे तरेन तें करपाक जाय. तुमी म्हणटा तें सारकें. पार्किंगा खातीर योग्य तरेचे स्टिल्टाचे आमी ऑलरेडी तांकां एक्झेम्पशन दिल्लें आसा. FSI खंयच अफेक्ट जायना. स्टिल्ट पार्किंगाचेर मनीस ते करूं शकता. कमर्शियल असल्यार कमर्शियल एक्टिविटी करूं शकता. पूण स्टिल्ट पार्किंग आमी जेन्ना तुमकां एक्झेम्पशन दिता तेन्ना तुमी पार्किंगाची प्रोविजन करपाची गरज आहा. ते बी बंद केल्यार एक्शन जावंक जाय. ऑन No, in a couple of days, department has done well in terms of containing the infection, and in next couple of days we'll open it. Once they give us a green signal, because they have contained it very well, and the work that is done at the appropriate time, we will highlight it to the media what all was done, so that you also understand as to Forest Department what all activities and what all work has happened in order to contain that particular infection and not allow it to spread anywhere outside. चेक करता हांव आनी पळोवंक ना म्हाजे नजरेक येवंक ना. आयले आसतले पूण हांव चेक करता आनी सांगता. बरें